नसले तुम्ही इतले समाजकार्य केल्ले आसा आनी अशें दिसतालें की काँग्रेसची जी तिकीट आहा शिवोले मतदारसंघाची ही तुमकांच मेळटली अशें सुद्दां सगल्यांक दिसतालें. तुम्ही इतलें कामूय केल्लें तरी आसतना ह्या तिकीटी पासून तुमकां पयस दवरलें वयता कित्याक लागून? पळय, तिकेटी पासून पयस दवरले कोण वचना. हेचें मुख्य कारण कितें आसा, आमचे लिडर्स जे आसा, इलेक्शन टीम जी आसा, पी चिदंबरम जावं, गुंडूरावजी जावं, आमचो प्रदेश अध्यक्ष जावं, हेंच्या कडेन आमची बोलणी जाल्ली आहा आनी तेंच्यांनी सांगलां आजून आमी कोणाक तिकीट दिवंक ना. लोक भ्रमान पडला की तिकीट कोणाक तरी दिली पूण तिकीट कोणाकूच दिवंक ना. आनी त्या खातीर म्हाजें जें कार्य आसा पळय ते 2 दीस रावन तूं सुरू कर. कित्याक लोकांच्यो गाठी भेटी जाल्ल्यो आसा, आमच्यो कॉर्नर मिटिंग्यो चालू आसा. काँग्रेस पक्षान कोणाक तिकीट डिक्लेअर करूंक ना आनी जेन्ना जो पर्यंत डिक्लेअर करिना तो पर्यंत म्हाका आमचे लिडर्स जे चिदंबरान सांगलां तेणें कितें सांगलां की ग्रास उडारसान आमच्या ब्लॉका वरसून नांवां वयतलीं आनी सांगपाचें सगळी शिवोलची बूथ कमिटी आसा, गट समिती आसा, ती दिलायला लोबो वांगडा काँग्रेसचे कार्यकर्ते हां आणि ती काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून घरोघरी फिरता. हेचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया? पळय, काँग्रेस पक्ष हो आसा पळय तो व्हडलो पक्ष. आज अनेक जण ह्या सगळे जाण मेळोन भोंवतात पूण कितें जालां, म्हाज्या पर्सनल कामा खातीर हांव 2-3 दीस भायर आसलो. कित्याक इलेक्शन म्हटल्या उपरांत खूब तयारी आसता, गाठी भेटी आसतात, कॉर्नर मिटिंग्स आसतात आनी ह्या कारणां खातीर आमी आजून जॉयंट जावंक ना. पूण जॉयंट जावपाक एक टायम आसता आनी सगळे जाण आमी बरोबर आसा. आमचोच ब्लॉक आमीच ब्लॉक केला. ब्लॉक कोणें, तुमी आतां कोणाचें नांव घेतलां पळय तेणें येवन ब्लॉक करूंक ना. ब्लॉक हो दत्तराम पेडणेकर सेवा दलाचो प्रेजिडेंट आसा. आमी आजून काँग्रेस पक्ष सोडूंक ना. काल तुमी पळयलात हांगासर कॅम्पेन चालू आसतना म्हाजें नांव घेतलां, हांवूय आहा भितर. हेचो अर्थ न्हय हांव ना म्हणून. आनी कोणेच कोणाक तिकेट दिवंक ना आनी ब्लॉकूय म्हाज्या वांगडा आसा. सगळे मेंबर आसा, 1-2-3 जाण जाका टायम आसा तो वयता भोंवता, ही बरी गजाल आहा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. दुसरो म्हत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार तुम्ही तिकेटीचे दावेदार आसा अशें तुमी म्हणटा. हय दुसऱ्या वाटेन जेन्ना मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो हां हांकां अनुक्रमे कलंगूट आणि शिवोले ह्या मतदारसंघात जेन्ना एंट्री केली तेन्ना वरिश्ठ नेत्यां कडसून इन्क्लुडींग राहुल गांधी अशें तांकां सूचित केलां की तुमकां दोनूय तिकेट घोव बायलांक दिता म्हणून. हेचेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? आनी तुमी तर म्हणटा आपूण कॅन्डिडेट, नेमकी कोणाक ही तिकेट मेळटली? गेलीं 10 वर्सां जो मनीस BJP पक्षान आसा, मंत्री आसलो 2.5 वर्सां, त्या पक्षान ताका तिकेट एकूय दिली ना. आनी असो मनीस दुसऱ्या पक्षाक पाठिंबो करता आनी त्या पक्षाक जर काँग्रेस 2 तिकेटी दिता जाल्यार तुजो योग्य निर्णय मतदार घेतले. मतदारा कडेन ताकद आसा न्हय, कोणें काम केलां, कोण काम करता आनी कोण कसलें राजकारण करता. आज मतदारांक आमी कांय विकते घेवंक शकना, कांय तांकां सांगूंकूय शकना. अशे मतदार आमचे. आनी शिवोलीची एक स्पेशलिटी आसा कितें की ते योग्य निर्णय घेतात. तांकां जर जाय जाल्यार कोणाकूय 4 वर्सां दितात, कोणाक नाका जाल्यार ताका ते उडयतात. तांकां आवडटा त्या व्यक्तीक ते मतदान करतात. आनी त्याच दृश्टिकोनानसून आज लोकांनी आपलो नेतो ह्या मतदान कोणाक करपाचें, हिंदू आसूं, मुसलमान आसूं, क्रिश्चन आसूं, इतर समाजाचे लोक आसूं, हेंच्यांनी आपलो लिडर निवडलेलो आसा आनी ताकाच ते मतदान करतले. त्या दृश्टिकोनानसून आमची पावलां चालू आसा. हेचो अर्थ असो न्हय फाल्यां सकाळी कोण तरी आतांच येयलो आनी 4 दीस सांगना. आज तुमी म्हाका प्रश्न करतात, जो आमचो बरो फ्रेंड तो एका टायमार तो म्हाका प्रमोट करपी, ह्या पक्षानसून तूं निवडणूक लडय. आज कोण जाणा तेजें कितें जालां तें हांव नकळो. पूण जेन्ना खंयचेच निर्णय घेता तो वन सायड आसूंक उपकारना, लोकांचेय मॅन्डेट घेवंक जावो. ह्या दृश्टिकोनानसून हांव म्हाज्या विश्वासाचेर ठाम आसा आनी म्हाका सगळ्यांची गॅरंटी आहा आमच्या लिडरांची की ते काँग्रेस पक्षाचो जो मार्ग आसा तो योग्य दिशेन व्हरतले. योग्य दिशा म्हणजे फाल्यांची तिकेट तुमकांच दितले अशें हे म्हणपाक 100% प्रत्येकाक कॉन्फिडन्स आसा. समजा तुमकां जर तेंच्यांनी डावल्ले जायत हय, जाल्यार तुमी कितें निर्णय घेतले? ते म्हाजे मतदार आसात जे हांवें गेलीं 5 वर्सां जे ह्या मतदारसंघात काम केलां, तेंच्यांनी सांगलां की दत्तराम पेडणेकर हो निवडणूक 22ची लढयता. आनी जेन्ना येदें व्हडलें पाठबळ आपल्या फाटल्यान आसता
तेन्ना लोकांच्या विरुद्ध हांव वागोवंक शकना. दत्तराम पेडणेकर हे 2022 इलेक्शन लढयता आनी जर तेंच्यांनी म्हाका तिकीट ना दिली जाल्यारूय हांव इलेक्शनाक वयतलो. आनी हे 2 दिसांक म्हाज्या प्रचाराची आज म्हाज्यो मिटिंग्यो चालू आसा, कोपरा बैठका चालू आसा आनी तेच्या प्रमाणे हांव म्हाजें डिसिजन घेवन लोकांच्या बरोबर हांव वयतलो. तुम्ही म्हणतात की तुझे कार्यकर्ते आसा पळय ते ठरयतात त्यानुसार तू फुडें वयतले. हय हांगा म्हत्वाचो प्रश्न म्हणल्यार सध्या जे तुझे कार्यकर्ते आसा इन्क्लूड ती गटाध्यक्ष महिला गटाध्यक्ष पार्वती अथवा राजन घाटे अथवा बाबी बाकर हे सगळे आयज भिलायला लोबो वांगडा भोंवतात. हेचेर तुमचें कितें पोजिशन? पळय आतां सांगलें तुमकां हेचो उत्तर. आमी सगळे एकत्र आसा. ज्या मनशान आमकां पाठिंबो दिलो तो आपले वटेन प्रचार करता. जेन्ना हांव ह्या मतदारसंघात प्रचार करतालो हेच्या पेक्षा सुबेज म्हाजे कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आसताले. आज दत्तराम पेडणेकर आनी आमचो ब्लॉक जेन्ना शिवोली मतदारसंघान भोंवला तेन्ना कोणाक आमीश दाखोवंक ना, कळ्ळें न्ही. आनी आमी जेन्ना भोंवले पळय तेन्ना लोक आमच्या बरोबर आसलो तो शिवोलचो लोक. शिवोलचे लोक आमच्या बरोबर आसले आनी शिवोलचे लोक जेन्ना बरोबर आसले पळय तेन्ना थंय मॅसेज वेगळीच दिल्ली. दत्तराम पेडणेकरा बरोबर शिवोली मतदारसंघातलो लोक आसा, भायलो लोक ना. आनी आमकां आपोवपाची गरज पडना. म्हाजी फॅमिली आहा 300 लोकांची. हांव सगळ्यांक जर आपय जाल्यार म्हाका दिसता हांव 500 लोकांक घेवन भोंवतलो. म्हाका देखावो करपाचो ना. काँग्रेस तिकेटी वयल्यान जर तुमकां लडोवपाक मेळना इलेक्शन तर तुमी अपक्ष म्हणून वयतले. अपक्ष म्हणून वयतलो हांव. म्हाजे कडेन बाकीचेय पक्ष आहा, खूब पक्ष आहा. म्हाजो पाठिंबो कोणाक आसचो ना. हांव अपक्ष म्हणून वयतलो. दुसरे पार्टी तुमकां अप्रोच जाल्ले जशे की खूब पार्टी टीएमसी बेरोज जाल्ले. बाप हे आम आदमी जाम आदमी सगळे येयल्ले आहा. सगळ्यांक म्हाजो पाठिंबो जावो. पूण दत्तराम पेडणेकराचें डिसिजन हे अखिलाचेलो. जर काँग्रेस एक ना लास्ट प्रश्न तुमकां. आयज तुमी अंजुना आसा, सावियो आल्मेदा जे सरपंच आहा तांकां तुमी मेळपाक येयल्ले. कितें कारण आसलें मेळपाक येवपाक? ना आमी बरे फ्रेंड. आमी सगळे बरे फ्रेंड. एकामेकाक मेळनासतना पॉलिटिक्स फुडें वचना. जेन्ना आमी एकामेकाक मेळटा पळय तेन्नाच एक बरें कितें तरी येवंक शकता. आमकां जाय ते बी आज अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीत फुडें वयता उमेदवार म्हणून. हय तुमचो ताका पाठिंबो आसतलो. तो येणारो टायम आसा पळय, येणारो टायम 2 दीस राव. खूब बदल जावपाचे आहा शिवोली मतदारसंघात. कोण कोणाक पाठिंबो दिता, कोण कोणा बरोबर वयता हें रोखडेंच तुमकां कळटलें. मिडिया आमी सदांच ह्यो गोश्टी पयल्यो खबर कळटा आनी असल्यो खबरी कळटा पळय तेन्ना कितें तरी बरें जाता. ह्या बद्दल तुमी म्हाका आज हांगा भेटल्यात म्हणून मनासान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.